Test, check.
आनी ख्रिस्त प्रसादाची रीत हे आयचे समोरमणेचो विशय घेतला तो म्हणल्यार जेजून खुर्सार उतारलोलें उतर संपादलें. हें जेजूचें उतर आमकां ताच्या दैवीक कार्याची खबर सांगता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराचे सोडवणे पासत वोपून दिलो. जेजून आपल्या जिवितांत सगळ्या मनशांचो मोग कसलीच ओट नासतना केलो. हो बापाचो मोग जेजू मनशा सवें आपल्या मनियारपणा वरवीं संपूर्णायेक पावयता आनी ह्याच बापाच्या मोगाची तेंगशी कशी खुर्साचेर मरण मनशांक सोडवण जोडून दिता. संपादलें हें उतर जेजून आपल्या कश्टा मरणान बापाच्या कार्याक दिल्ल्या जैताचो पुरावो. तर ह्या समारंभांत भक्तीन वांटो घेवन जेजूचो मोग अणभवून ताच्या मोगाक जिविताचे देखींत गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. देवा आमच्या बापा, तुवें उगणीत कोनपडेन संवसारांत धाडलोल्या तुज्या पुता शेजून आपल्या रोगतान पास्कांचो गोट इश्टापून दवरलो.
तुझे कोनफडेचो उगडास धरून आमकां तुझ्या चाकरांक पवित्र कर आनी सदांकाल राख आनी सांबाळ. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमची कर्जां तयार करुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. उलयात, म्हज्या चाकराक सूख भाग मेळटले. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका बोव व्हरतो करतलो. मनशाचें रुपूच ताका नासलें. नदरेक तो इतलो सोप नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्राचो लोक थोटाक जातलो. तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले. कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली घडणी ते पळयतले आनी कदींच आयकूंक नासलोली वस्त ते देखतले. आमी आयकलां ते कोण सोतमान दीत आनी सर्वेस्पराचें बोल कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उपसल्ल्या फांत्या सारको तो वाडलो. सुके कोड्डे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोग भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपतांव तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान खास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतताल्यांव. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विधलो. आमच्या पातकाच्या भारान तो चिड्डलो. ताचेर कास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सगळीं शेळयां भाशेन चली मोडी शिपडोन गेल्यांव. सोन एकल्यान आपआपली वाट धरलोली आनी आमा सोमेस्ताच्या पातकाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकाक लागून ताका मरणाची खास लायली. नश्ट्या मनशां मोदें ताका पुडलो आनी गिरेस्तां मोदें ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उदक कदींच भायर सरोंक ना. कश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आंवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशीं सर्वेस्पराची खुशी शांती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत
उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कश्टा दोगदां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उरपोंचीक तांचे स्वाधीन करतलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारां मोदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपकुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका दवरलो. आनी त्या वेळार सगळ्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतोरें. Papa tușa ta galeta mosotamo sorbe sporau tu cașeronaieta Maka kodis loshik galu naka Tu pramanik dekun makanivar Tu shatat galta mosotmo Tu she bair maka sorbonna Sorbe spora visvashi deva Bapa tusha atat galata moso otamo Dușman săgle curtat mosoti roscar, Șezarea căzala chedeațo mal, Maca puriu de moșa urchi, Ceac birat disar. Vatir moși sauri diști porona fure, Soglicus martat, Zoși meleang visortat, Tosomaca monaclo bairgalo, Coila curchea bașen maca, Conșacuroilo. Bapa tușatat, galeta moso otmo. Urau sorbe spora, tușir patiunasa, Tuți mosodiu, oț moșa carța țoula, Tușa țatata sa moșen jivit, Maca pira pirditolea dușmanancea hataclo, Maca nevar. Bapa tușatat, galeta moso otmo. Tușe dorșor macadiun, Tu
तुझ्या चाकराक सोंतोस बोरीत कोर तुझ्या माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीस गोट दोरात बापा तुझ्या हातात घालता मोसो ओतमो कालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी आपणाक खालती आसलेल्या सगल्यांक सोडवणीचें कारण जालो. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, आमी उच्चारता तो भावार्थ थीर सांबाळुया, कारण स्वर्गार खूद देव हुजीर पावला तसलो उत्तम व्हडतो महायाज्ञीक आमकां आसा, तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचे भाशेन सगळे जिन्साची ताळण्यांनी कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कोरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां ताकूत आनी कृपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगते पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्या सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतोरें. उद्गार. मरो पर्यान कुर्सार मरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडटें नांव ताका दिलें. जिवोबा पोरमोडे आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिस्सां सांगाती केद्रोन वडाचे पोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिस्सां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार फावटी जेजू थंय आपल्या शिस्सां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोड आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाडयो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें ताका म्हळें, तुमी कोणाक सोदतात?
ताणी ताका जबाब दिलो, नासरेतच्या जेसूक. जेसून ताका म्हळें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हळें, तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेंवटले. नव्यान ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हळें, नासरेतच्या जेसूक. जेसून प्रतिपाड केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हाका वचूं दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्याय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमोन पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेसून पेद्रूक म्हळें, तुजी तोरसाद पोत्यांत घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पियोंकचो ना? पोलतोणेन तिच्या सरदारान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेसूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो अनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो, त्या वर्साच्या परम याज्ञिकाचो सासरो आसलो. वर्शे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. सिमोन पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परम याज्ञिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हळें, तूंय ह्या मनशांच्या शिसांतलो एकलो न्हय? ताणें म्हळें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव कातरें देखून कोळशांचो दोगतो केल्लो ताचे भोंवती रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे संगाती आसलो आनी शेकतालो. परम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसांनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सत्तेन हांव सभे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें तीं बरीं जाणत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हळें, म्हायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोबाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो.
सिमांव पेद्रू आसून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हळें, तूंय ताच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हळें, हांव न्हय. परम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हळें, अरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे? हो चाकर पेद्रून कातुरलेलो ताचो कान कातुरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक फावट ना म्हळें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातोच तांणी कायफासागेर जावन जेजूक निती शाळेंत व्हेलो. आपूण भाटोना जावंक पूण आपणाक पास्कांचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते निती शाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हळें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासले. पिलातान ताका म्हळें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सुमती प्रमाणें ताची रीत करात. जुदेवानी ताका म्हळें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान निती शाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें म्हळें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून परती पाड केलो, हें तूं तुजेच वस्तुगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर? तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून परती पाड केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडोना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मला, ह्याच पासत संवसारांत आयला, स्वताक गोवाय दिवंक. जी कोण सोत बांदून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हळें, सोत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवांतोशें भायर वचून ताका म्हळें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण पास्कांच्या समयार तुमचे विणवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हळें, हाका न्हय, बराबासाक सोड. बराबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोंड मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ते ताका एक जांबडें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नमान जुदेवांच्या राजा, आनी ताचेर थापटां मारताले. दोव्यान भायर येवन पिलातान ताका म्हळें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळोन येवचे पासत
हांव ताका भायर हाडटा. तो कांट्यांचो मुकुट आनी तें जांबडें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान ताका म्हळें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याजकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पिलातान ताका म्हळें, तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात, आनी म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळोना. जुदेवांनी ताका परतीपाड केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा त्या पोरमोणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकली तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हळें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका क्रुसार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळय? जेजून ताका परतीपाड केलो. ती तुका वयर जावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. त्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातांत दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे गुळये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं सेजराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस सेजराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकली तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरेबंदी हेब्रेव भाशेन गाबता म्हणटात ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्कांचे तोयरेचो दीस आसलो. सुमार दनपार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले, ताका नाच कर, ताका नाच कर, ताका क्रुसार मार. पिलातान ताका म्हळें, तुमच्या राजाक हांव क्रुसार मारूं? मुखेल याजकांनी जबाब दिलो, सेजरा बगर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका क्रुसार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. तांणी जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो क्रीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रेव भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी क्रुसार चडायले, जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एके कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो क्रुसार वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नासरेतकार जेजू जुदेवांचो राजा. जेजू क्रुसार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रेव, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल याजकांनी पिलाताक म्हळें, जुदेवांचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवाचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक क्रुसार चडायतोच शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतली आनी तांचे 4 वांटे केले. दर शिपायाक एक वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली.
ते वयर सावन सकल एक सारखे विणलोले. या पासत तांणी एकामेकाक म्हळे, आमी तें पिंजचें न्हय, पूण सोडती घालून तें कोणाक पडटा तें पळयोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजी आगोस्त्रां आपणा मोदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सोडटी घाल्यो, अशें शिपायांनी केलें. जेसूच्या कुर्साची ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसल्या मोगाच्या शिसाक पळयोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तुरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार सावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें संपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णयेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोले एक आलोबे बडयेक लावून ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हळें, संपादलें. आनी तोखली बागावन ताणें प्राण सोडलो. तो तोयरेचो दीस आसलो आनी करीत दोबाशाचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरो नाचावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळयोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विदली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोबायकी दिल्या. ताची गोबायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण हाड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आसपास भितलोल्याक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरिमातेयाचो जुझे, जेजूचो शीस पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्तीन रावलोलो, हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी निकोदेम, जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो, सुमार 100 रात गोंडरोसांची आनी मुसांबराची मिसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांचे दिकीपिण्याचे रिती पोरमोण लावून
ती ओलिनी गुटलायली. ताका कुर्सार मारलेलो ते स्वातेर एक बाग आसली आणि ते बागेंत अजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आणि ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. प्रिच्या भावनो आनी भयणीनो, 3 वाचपां आमी आयकुल्यांत, तांचेर ल्हानसो नियाळ आमी करुया. पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याचें आनी त्या वाचपांत इसायास प्रवादी जायतीं वर्सां आदीं जेजूचें चित्र आमचे मुखार दवरता. सोंसतल्या यावेच्या ताकराचें रूप कोण भाशेन तो सोंसतलो हें सगळें ताणें आदीं फुडेंच बरोवन दवरलेलें आनी आमी उतरां आयकलीं. ताका सोबिताय ना, सुरपाय ना. आनी देखूनच जेन्ना पिलातान जेजूक सोबे माजार उबो केलो तेन्ना ताणें म्हळें, हो आसा तुमचो मनीस, एकचे ओमो. कित्याक जेजूचें मनीसपण थंय दिश्टी पडनासलें. तो मनीस कसो दिसनासलो. ताका सोबिताय ना, सुरपाय ना. आनी तोच भाग्योत इसायास प्रवादी म्हज्या भावनो आनी भयणीनो आमकां सांगता की जेजूच्या गायांक लागून आमी नितळ जालीं. आनी तेंच भाग्योत पेद्रूय म्हणटलो, जेजूच्या रोगताक लागून आमी नितळ जाल्या. प्रिच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयज निमाणो शुक्रार आमी म्हणटाव. इंग्लीश भाशेन गूड फ्रायडे आमी म्हणटाव. आनी खरेंच आयचो दीस जावन आहा बरो शुक्रार, गूड फ्रायडे. कित्याक ह्या दिसा देवाचें बरेंपण आमकां सारकें उगडापें जालें. जीं कोण कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर भावार्थान नदर घालतात तीं म्हज्या भावनो आनी भयणीनो देवाच्या व्हडा मोगाचो गूट इलो तरी ओळखूंक पावतात. कित्याक देवाच्या मोगाचो गूट म्हणल्यार समुद्रा भाशेन इतलो खोल की मनशान तो सांसपून काडूंक जायना. तरी आयच्या दिसा जीं कोण ह्या कुर्साचेर नदर मारतात आनी थोड्याच वेळान आमी नदर मारतल्या, ती नदर जावं दी भावार्थाची, बोरपाश्याची आनी मोगाची. हे नदरेन जीं कोण जेजूचेर नदर घालतात तांकां देव सोडयता तांच्या पातकांतली. तांकां देव आपल्या मोगान आपल्या वेगेंत घेता. मोगाची वेंग ताका मारता. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या व्हडल्या गुटांत वांटो घेवंक पळय तुमी तुमच्याच घरांनी आसात. इतली पयस आसून आमचें मोल आमचें काळीज एक करुया आनी हे तरेन ह्या व्हडल्या गुटांत वांटो घेवन आमी हो मिस्तेर नियाळून तो आमकां जण एकल्याक आमचे फामिलीक सगल्या मनशाक फायद्याचो करूंक आमी वावरुया. आमी
प्रिच्या बाबांनो आणि भयणीनो, देवाचे पवित्र सोबे पासत प्रार्थुया. अख्खे प्रितुमेचेर आमचे पवित्र सोबेक शांतीची आणि एकवटाची चड गरज आसा आणि आमी आमच्या स्वर्गीच्या बापाक तांबोन आसतना भाकांच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आणि आमची काळजां आणि मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. स्वर्ग पोदवेदारा सासणांच्या देवा, जेजू सोबे तुवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. अख्खे प्रितुमेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेक भावार्थांत सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकुतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां आमी मागुया फ्रांसिस्क आमच्या बागिवंत बापा पासत दोन दुतांच्या वर्गांत अख्खे पवित्र सोबेचो बापूय आनी गवळी जावंक देवान ताका विचून काडला. ही बरादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे पोरमोणे देवाची पोरसां चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडियोत्म्यांची गोटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. अगणीत जाणवायेच्या आनी चड बलिश्ट देवा, बागिवंत पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या दर एका बागिवंत बापाचेर अख्खे पवित्र सोबेची बरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या बागिवंत बापान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी परतडीत देखीन आमकां क्रिस्ती सपूर्णयेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सोबेच्या तारवाचेर उप्रासतल्या वादोळा मोदें धिरादीक तांडेला वरी तिरायेन वेरें धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गोंगडी कसो सगळ्या आपल्या शेडयांक राखूंक आनी चलोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धिरान ताका बोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पवित्र सोबेच्या सगळ्या वर्गां पासत धर्म मुडेऱ्यांच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत मागुया. आमच्या धर्म अध्यक्षाक आनी समेस्त धर्म अध्यक्षांक, याज्ञिकांक, प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म मुणेऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्यान वरवीं जेजूची आख्खी गुदाट कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुदाट कुडीच्या सांद्यां पासत म्हणजे आम्हा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या पोरमोणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां मागुया आमी आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या 9 शिस्तां पासत
बापार्थाची स्वता मनांत आनी काळजांत घेवंक तांकां आयती कोर म्हूण आनी पवित्र स्तना वरवीं तांची सोर पातकां भोगसून आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दोयाळ बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तुझे पवित्र सोबेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळाबरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या आमच्या नवशिसांचें गिन्यान उजवाडाय, तांचो बाबार्थ चडय आनी पवित्र स्नानाचे जोरींत नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलोलीं भुरगीं कर म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मागुया आमी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचेर बाबार्थ ठेवतात ते आमच्या सर्व भावां भयणी पासत काळजान आनी कोरनेन सोद सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या संगाता तांकांय सगल्यांक आपले एकेच पवित्र सोबेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, शिंपडलोल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटांत सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर दोयार दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलोल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाच अखंड बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव बाबा भयणी पासत देवाची विंचलोली पोरसां जावन तांणी सर्व पोरसां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. प्रिया जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विस्वाशीपण ओळखूंक ताका विस्वाशी रावूंक आनी ताच्यो भासावण्यो सुपूर्णयेन भोगूंक ताका फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक तुवें भासावण्यो केल्योय देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. पुर्वी तुवें तुजी करून घेतले पोरजेक भासायलोल्या सर्वणाराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं भासायलोलें दायज भोगूंक पावय. हे आमचे मागणें दोयेन आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मागुया आमी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आपलो सर्वणार म्हूण ओळखून घेनात तांचेय पासत देवान नेमलोल्या एका सर्वणाराक मानून घेवंक आनी सोडवणीची वाट धरूंक पवित्र आत्म्यांचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक अजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात. तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय. तुका ओळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गूट सुपूर्णयेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे शीस साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्ता
आमच्या सोमया वरवीं आमेन. देवाचेर आतां मागुया आमी देवाक वळखोनात त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें ते करून खुद शिव्या देवाशी पावूंक ताका कृपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. स्वर्ग पदवेदारांनी सासणांच्या देवा, समेस्त मनशांनी तुका ओतरेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोच दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रोचल्याय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन तुजो दोयाड मोग ओळखूंक आनी अशें सगळ्या आडकोळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बाप्पाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. मागुया आमी दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाचे कुशे पोरमोणे आपली जबाबदारी पाडूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुश्यो घट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे हक तुज्या हातांत आसात. दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभाराकाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूं, सर्व वायटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपआपल्या धर्मा पोरमोणे जियेवंक सत्या होक मेळूं. हे आमचे मागणे बोलेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्यां पासत मनशांची मनां सगळ्या ओसतांतलीं निबार म्हूण, पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतलीं सोडय म्हूण, सर्व तोरांच्यो सांखळी आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण, बुकेल्ल्यांक जेवणखाण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयल्यांक सुटका दी म्हूण, पळणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांक आपआपल्या माय गांवांत आनी मरणाचे तोणीर आसल्यांक स्वर्गा राजांत पावय म्हूण मागुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कश्टोतल्यांची तूं घोटाय. सर्व तोरांच्या कश्टां विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गोरसांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळेची कोनपड्या बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आतां मागुया आमी कोरोना व्हायरस हे मारेकार पेस्त पिडेक सांपडून कश्टोतल्या, सांडलोल्या आनी निर्शेल्ल्या आनी मेलोल्या पासत हे पिडेक सांपडून तरेकवार कश्टांचो भार व्हरतल्यांक देवाची खुशी जाल्यार तांचे वेली ही पेस्त पिडा पयस कर म्हूण, ना तर
हे पिडेक फुडो करूंक तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक इलास बुजवण घोटाय दी म्हूण हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञा शास्त्र्यांक बेगीनूच वखद मेळूंक निर्मे म्हूण पिडेवंतांची सेवा चाकरी करतल्यांक पिडे शिडे मेकळी सांबाळ म्हूण आनी हे पिडेक बोली पडलेल्यांक सर्गींची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदरा आनी काकुत्सरा देवा, तुझ्या उगणीत मोगान सर्व मनशांचें जिवीत तूं रोसताय आनी तूंच तें सांबाळटाय. आमच्या वसोगतायेंतली उबारूंक आनी आमच्यो पिडा शिडा काडून उडोवंक तुजे कोनबडेन तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. कोरोना व्हायरस ही मारेकार पेस्ट पिडा ह्या दिसांनी संवसारांत शिंपडोन मनशांचें जिवीत आकांताचे दोशेक सांपडलां. आमा समेस्तांचेर आनी करीत भाशेन हे पेस्ट पिडेक सांपडलोल्यांचेर तुजी दोयाळ नदर घाल आनी तुज्या दैवीक बोडान आमचे वेली पेस्ट पिडा पयस कर. जीं बाबां भयणां हे पिडेक सांपडल्यांत तांकां तुजो पेकोवणेचो हात लाबय. ना तर भावार्थान बोरपांशान आनी सोंसणिकायेन ही पिडा सोंसून व्हरूंक तुजे कुरपेचो आदार तांकां दी. आपल्याकूच विसरून पिडेवंतांची दीस रात सेवा करतल्या वैजांक नर्सींक आनी भलायकी निगा घेतल्या सेवकांक तुज्या दोयाळ हुस्क्यांची आतियारां कर आनी तांकां तुज्या सुबाम आशिर्वादान भर. हे पिडेचेर जैत व्हरूंक वावुरतल्या विज्ञान शास्त्र्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच मेळोशें कर. हे पिडेक बोली पडलेल्या भावां भयणींक तुजे काकुतीन सासणांचे शांतीक उबार आनी तांच्या कुटुंबांक बुजवणेचो सांगात फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. इतल्यान म्हज्या बाबांनो आनी भयणीनो हो पयलो भाग आयच्या सेवा धर्माचो सोंपता आनी आतां दुसरो भाग आमी सुरू करतले. हांव तुमी बसूं येता. हो भाग सुरू करतना थोड्योश्यो वस्तू तुमी मनान दवरच्यो. वर्साच्या वर्सा आमी दोबाज्यान जेजूचो क्रिस घेवन लोकां मदल्यान भितर सरतल्या. पूण अंदूच्या वर्सा हें जायना. क्रिस घेवन हांव येतलों आनी त्या उपरांत 3 फावटी हें क्रुसाचें लांकूड ताचेर संवसाराचो सर्वनार उमकडला. हीं उतरां गायल्या उपरांत तुमी तुमच्या घरांतूच रावून येयात ताका नमस्कार करुया. हीं उतरां तुमी गावूं येतात. तुमचे बरोबर हांवूय गायतलों. ही माळ जेजूची सारकी उगडल्या उपरांत आमी सदांच बरे मादाफोडीन कुर्साशी येतले. हांव कुर्साक नमस्कार करूंक कुर्साचो उमो घेवंक. पूण अंदूच्या वर्सा हें करूंक जायना. तुमच्याच घरांनी रावून तुमच्या मागण्यांच्या वस्त्र्यांत जायत वो गुडये तुमच्या सरांत जायत हे क्रिस तुमी दवरचो आनी त्या क्रुसा मुखार तुमी भावार्थान उबीं रावून त्या उपरांत हांव हांगा क्रिस उबारतलों. तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूंक त्या क्रुसाक वो तुमी तुमच्या घरांनी क्रिस दवरलेलो आसा त्या क्रुसाक तुमी नमस्कार करूं येता. आनी इतल्यान
आमी त्या उपरांत दुसरो भाग सोंपयतले हांव. हे कुर्साचे लाकूड, ताचेर संवसाराचो सोरबोणार उमकोला. हियात ताका नमस्कार करूया. हे कोर्साचे लाकूड, ताचेर संवसाराचो सोरबोणार उमकोला. हियात ताका नमस्कार करूया. हे कोर्साचे लाकूड, ताचेर संवसाराचो सोरबोणार उमकोला. हियात ताका नमस्कार करूया. तुम्ही सगल्यांनी दिमी घालची तुमच्या घरांतूच. जशें हांवें सांगलें, कुर्सार मारलेल्या शेजूचेर बाबडचाची, बोरपांशाची आनी मोगाची नदर घालची. आनी तोच क्रीस व्हरून सगल्यांचेर ह्या वेळार हांव आशिर्वाद मागतां.
Por Moshe, have ducat, ite kela, ave ducat kosli duk dilia, Makazababadi. Çarşıyı borsa sortos, gulamace rudor, corona in tabor. Egipte por de santli, tu have carli, tori tuve maca, tușa sorbonarat. Onu cari carsat, Coristo iar cheloi, Orșe Moshe, ave duca cheite chela, ave duca cosli duca dilea, Makasa babadi. इतल्यान आमी दुसरो भाग संपयता आनी आतां तिसरो भाग जावन आहा कुमयांव घेवपाचो भाग. आयच्या दिसा पवित्र सभा मीस भेटयना, पूण खरीचपणी आमी जेजूच्या क्रुसाचे भेटेचेर नदर घालून ते भेटेक आमी वांटो घेता. कोश्टां दुखी मोदें सगळे मनशाकूड अख्खी पवित्र सभा जेजूच्या कोश्टांनी वांटो घेता आनी वांटो घेवंक जेजू आमकां आपल्या पवित्र संस्कारा विशीं घोटाय दिता. तुमच्यांनी गुडयाच्या दिसा कुमयांव घेवंक जायना, पूण म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या वेळार तुमी काळजांतून ओत्मीकपणी जेजूक तुमच्या काळजांत घेवंक ल्हान मागणें तुमी करात.
आमच्या सरपणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तडणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओत्रेक जाव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पथकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणांच्या सासणांक. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताळीना जावंक, पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तो सर्व बरो रोचनार मोसो दोने खरो सगल्या काळसान निजमोग तुजो हांवें सोरांच करूंक फावो. देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोशे तुका दिता. काळीज मोशे तुका दिता. प्रार्थुया. सर्व पदवेदरा आनी सासणांच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या भाग्यवंत मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें.
कोनपडेन तुवें आमकां दिल्लें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडोय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून तुजे पोरशेन ताच्या मरणाचो आनी भक्तीपणी उगडास केला. torticer सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें भक्षणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिचो बापाट वाडत वचूं आनी सर्गींच्या मार्गान थीरपणान चलून सासणाचें सूख ती भोगूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रिच्या भावांनो आनी भयणीनो, इतल्यान आयची सेवा धर्मीक रीत आमी सोंपयता. फाल्यां सावन हा पवित्र सोनवार. कालच्या दिसा तुमचे लागीं मागलोलें तशें तुमच्या घरा भायर फाल्यांच्या दिसा जाता तितल्यो लायटी घालून पणटी वो दिवे पेटोवन उजवाड शिंपडावया. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो दोबाजो आमी हे तरेन परगटुया. पूण हो उजवाड पयले सुवातेर आमच्या काळजांत आनी मनांत आसूं. हे तरेन आमी पातकाचो काडोक पयस करून सदांच जेजूच्या उजवाडांत आमी जियों.